आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आमच्या कोश्टी वावराचो फोळ आमच्या शेतान पयले कणोच कातरून भोगतीन ह्या पवित्र जाग्यार जो 1625 1625 वर्सां 400 वर्सां आदीं सान बार्तोलोम्यो जेजूच्या 12 आपोस्तलां मदलो एकलो हाका भेटयल्ले इगोजेच्या यादिस्ती मदें ताका मान दिवन ही दोबाजीक परब संबरंबूंक आमी एकठांय जाल्या. हो यादिस्ती आमकां बरवासो दिता की वर्सां सोरवून गेलीं पूण देवाचें आसणें ह्या जाग्यार आसा. हे फातर तांचे वण्टी भितर आपल्या सुखादुखा वेळार प्रार्थना, गायनां, मागणें आमच्या पुर्वजांनी केल्ली आमकां गोवाय. आमची चिखलेची फिरगोज 400 वर्सां आदीं क्रिस्ती भावार्थान ह्या जाग्यार सुरू जाली. आयज आमी पवित्र मिसाचे बलिदानान ह्या यादिस्ती मदें संबरंबतांव उगडास करून आमच्या पुर्वजांचो जी भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार वाडली आनी आमकां आमचो भावार्थ जिवंक बरवासो. हे मनान दवरून आमी विशय घेतला बरवाशान लुवया, संतोष वांटुया. रिपिंग इन होप, स्प्रेडिंग द जॉय. भाग्यवंत बार्तोलोम्यो म्हणल्यार नातानियल, गालिलेच्या काना गांवाचो एक सादो आनी सरळ उलोवपी. ताणें जेजूक वळून, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा असो तो उद्गारलो. जेजूक परगटून तो आर्मेनिया गेलो. जायती पिडापिडी ताणें सोंसली आनी मार्तीर कसो मरून जेजूचो गोवाय जालो. हे ताचे हातान पुस्तक आनी सुरी खुणायता. आमचे पुर्वज ताच्या आसऱ्या खाल जियेलीं. आमी तांच्या पावलांनी चलूंक आमकां बरव्याशाची गरज. हीच कृपा आमकां मागतना आमच्या शेताबाटाचेर आशिर्वाद, आमच्या पुर्वजाची गिरेस्तकाय, आमचे दायज, आमचे फुडले पिळगेक सांबाळूंक, आमचे हात मातीन घालूंक, रोंपूंक, लुवूंक, आमच्या वावराची पीक एकठांय करून संतोष आमी भोगूंक
आनी दुसऱ्यांकूय संतोशान बरोवंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मेसाचे बेटेंत मागुया. आनी 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ जियेता आसतना घडये थोडी पावटी आमी चुकल्या आनी आमच्या भावार्थाक आमी गोवाय दिवंक फाटीं रावल्या, भियेल्या वो उणी पडल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता बागेवन बार्तोलोमेवान व्हड्या भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुझे पवित्र सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं
सगलो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुटिवल्यो हांव तुका निकलावन वेता, तुज्या जाग्या वेल्यो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता, आनी त्याच दिसाक म्हज्या चाकरा इलियाकिमाक हिकलेच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पट्टो ताका बांदतलो, आनी तुजी पदवी ताचे आदीं करतलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदेवांच्या गोरेण्यांचो तो बापूय जातलो. तांच्या बुजार दाविदाच्या गोरेण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोण ती कशी? हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या गोरण्यांक तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. सगली म्हणुया. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वखाणा, सर्वोय पोरजानो या वेगना वाडा. जबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. वचून मोगाची ताची थीर खुशी, दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात.
page 1296. 1296. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान तांव घेवंक जायत तांचे निर्णयाचो, ताच्यो मान्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें तांचें कडसून आयलां, सोगोट तांचें उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासनाच्या सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबर. उद्गार. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी हेमकोड्याचे दारवटें तिचे जोयत वचचे नात. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दर एका नोंगरान आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटलीं ती थोडींच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक नेटान प्रयत्न करात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव, आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवण दिल्या. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. खोट्या मनशांनो, सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. आब्राम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलोले, आनी तुमकां भायर उडयलोनी पळोवन तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती, अस्तमते, उत्तरी आनी दक्षिणेंतावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात,
आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये Bakari tuka Krista. रिचा भाव भयणीनो, सान बार्तोलोमेव आनी आयज आमी सान बार्तोलोमेवाच्या जाग्याचेर आसा. तुमी खुशाल आहा? येवपाक त्रास जाले हिंगा? जावं ना? काय बरो बांद आहा, बरो व्हडलो न्हू? व्हडलो आहा? धाकटो उशीर. आनी आयज उशीर वाटेंतल्यान आमी ह्या जाग्याचेर पावल्या. आनी उशीर दारवाट्याचेर सावन येता आसतना, उशीर वाटेंतल्यान येता आसतना जी वय बांदलेली आसा ते वयेंतले थोडे कांटे भायर सरल्यात, थोडीं पानां भायर सरल्यात, थोडीं फुलां दिसती पडल्यात आनी माती थोडीशी राती इल्लोसो पावस पडून ओली जाल्या आनी ताचेर चुट्टांय बीन घातलेलीं आहा. आमची जी कमिटी आहा आमकां बरे भाशेन येवपाक मेळचे पासत ही वाट आमकां बरे भाशेन तयार करून दवरल्या. थोडीं चुट्टांचेर चल्ल्या, थोडीं मातयेचेर चल्ल्या, थोड्यांनी बरे मोचे घातलेले आहा तांकां माती लागल्या, थोडीं मेळे जायत म्हूण पोन्ने मोचे घालून येयल्या म्हजे भाशेन. ही सगळी उशीर वाटेंतल्यान भाव भयणीनो आमी चलून आयज ह्या जाग्यार पावल्या जाल्यार आमी म्हणटा हें इतिहासीक, हिस्टॉरिकल आनी ह्या इतिहासीक समरमणेचे भागीदार जावंक आमी सगळीं जीं आयज हिंगासर हे वाटेंतल्यान चलून आयल्यात तीं सुभागी. भाग्योन बार्तोलोमेव नातानियेल ह्याय नांवान ताका शुभ वर्तमान आमचे मुखार दवरता. जेन्ना नातानियेलाक सांगलें वो बार्तोलोमेवाक सांगलें आमकां मेसियस मेळ्ळलो आहा म्हूण आनी तो पळोवंक सोदतालो, जेन्ना जेजूशी तो आयलो तेन्ना घडये ताणें पयलीं तितलें मानून घेवंक ना. पूण नातानियेल येता तेन्ना पयलींच जेजून ताका ताचे विशीं बरें उलयलेलो. हो जावन आसा खरो इस्रायली, ताचें सवें कसलेंच भासकोळपण ना. आनी नातानियेल हो बार्तोलोमेव तेन्ना एके भाशेन अजाप जालो, सोमया तूं म्हाका खूंय वळखता? म्हजे विशीं येद्दो व्हडलो स्टेटमेंट करूंक की हो इस्रायली, खरो इस्रायली, ताचें सवें कसलेंच भासकोळपण ना म्हणून तूं खूंय म्हाका वळखता? आनी तेन्ना जेजून ताका फकत एकूच वस्त सांगली, तूं त्या आंजिराच्या झाडा खाल बसून आसलो तेन्ना हांवें तुका पळयलो. इतलेंच म्हणलेलें आनी मागीर बागेवन बार्तोलोमेव म्हणटा ही येद्दी व्हडलीं उतरां. म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. भाव भयणीनो, जेन्ना बार्तोलोमेव ह्या आंजिराच्या झाडा खाल आसलेलो तेन्ना हें आंजिराचें झाड इस्रायलाचें एक इकॉनॉमिकल प्लांट, तातूंतल्यान तांचो बिझनस जाता. ही आंजिरां विकून तांची इकॉनॉमी वाडटा आनी त्या तेंपार हें शेतकामत करपी एकलो बार्तोलोमेव. बार्तोलोमेव हाचो अर्थ आमकां सांगतात. बार्तोलोमेव म्हणल्यार सन ऑफ तोलोमेव. तोलोमेव म्हणटा तो कोण? तो एक शेतकामती आनी तो नांगरपी, शेत कोसपी. तर कोसप्याचो तो पूत, सन ऑफ द फरोज अशें ताका म्हणटात. तर आयज जेन्ना आमी ही परब मनयता आसतना आमचे कोणसाचें फेस्त करता तेन्ना शेतकामती तातूंत आसा. जाल्यार बार्तोलोमेव भारतांत आयलो अशें म्हणटात. भारतांत आयला हें सारकें बरोवन दवरलेलें आसा तें सांत तोमासाचें. सांत तोमास 52 वर्साक भारतांत आसलो. आनीक आमकां ओरल ट्रेडिशन बरयलेलें घडये सारकें तितली हिस्ट्री मेळची ना, पूण ओरल ट्रेडिशन आसा. आनी हें ओरल ट्रेडिशन म्हणटा तें आदीं बरोवपी हिस्टोरियन जे आसले, एवसेबियस म्हणलेलो आसलो, तसोच सांत जेरोम आसलो, तांचीं बरोवपां जीं आसात तातूंतल्यान सांगता की तो भारताक आयलो सुमार 55 वर्साक, 55 AD ह्या वर्साक. आनी तो आयलो तेन्ना वेस्टर्न कोस्ट, म्हणल्यार आमी वेस्टर्न कोस्टाची मनशां. कर्नाटका कल्याणपूर हांगा तो देंवलो म्हणटात. आनी थंय जेन्ना भितर सरलो तेन्ना जेजूक परगटूंक आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. हें जेजूची परगटणी करपाक जंय मंदिरां आसतालीं, आमच्या भारतांत हिंदू लोक चड,
म्हणटच जायतीं मंदिरां आसात, टेम्पल्स आसात. थंय जायतो लोक जो आसतालो तांकां वचून भेटतालो तांचे बरोबर आनी तांकां जेजूक परगट कोत्तालो. आनी अशें करता आसतना एक लेजंड आसा ताचे विशीं जो म्हणटा बार्तोलोमेव खंय त्या गांवांत जंय कल्याणपूर म्हणटा थंयसर देंवलोलो, थंयसर मंदिरां आसलीं आनी एका मंदिरान एक मुर्ती आसली आनी त्या मंदिरान म्हणटात देव न्हू पूण देंवचार रावतालो आनी तो देंवचार आहा तो लोकांक तांचीं कामां करून दितालो, तांचेशी मागोंक वचत जाल्यार बरीं कोत्तालो, तेच बरोबर आपणाच्या खालाक दवरतालो. आनी जेन्ना बार्तोलोमेव थंयसर गेलो तेन्ना एक भावीक कसो तांच्या ह्याच लोकां बरोबर खंय गेलो आनी तेन्ना जो लोक ह्या इमाजी लागीं वो हे मुर्ती लागीं मागताले तें तांकां मेळोच ना जालें, जायना जालीं तांचीं कामां. म्हणजे जे देव म्हणून ताका मानताले तांणी म्हणलें आमचो देव आमकां आयकना, कितें जालां. आनी ह्या पासत दुसरे आनीक एका जाग्यार ती गेलीं विचारपाक हो जो आमचो देव आसलो आनी आमकां सगळें करून दितालो, आमची सगळीं कामां करतालो, तर ताणें बंद कित्याक केलां आमचें काम करपाचें, आमकां बरेपणां दिवपाचें, आमचीं जीं बरीं नात तांकां बरें करपाचें बंद कित्याक केलां. आनी तेन्ना म्हणटात की तो दुसरो जो आसा ताणें कळयलें ह्या जाग्यार तुमचे मदें बार्तोलोमेव आसा, जेजू क्रिस्ताचो आपोस्तल, आनी तो आसो पासून हे आमचे जे देव आसात तांकां सगल्यांक बांदून गायल्यात. दे हॅव बीन चेन्ड, तांकां बांदून गायल्यात आनी ह्या पासत तें काम जायना. आनी तेन्ना लोक सोदूंक लागलो खंय हो बार्तोलोमेव म्हणटा तो कोण, ताका कळको नासलो कोण. आनी मागीर जेन्ना ताका सोदूंक लागले, कित्याक आमचीं कामां जायना, हाका धरून भायर घालपाक जाय, हो आमचें पाड घालता. आनी तेन्ना बार्तोलोमेवान खंय ह्या देंवचाराक हुकूम घालो ते मुर्तींतलो भायर सरूंक. आनीक त्या मुर्तींतलो त्या देंवचाराक भायर घातल्या उपरांत जो सगलो लोक मागूंक आयलोलो उपकार देवा लागीं तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान ताणें खंय बरीं केलीं. आनी तेन्ना म्हणटात हिंगा कल्याणपूर तावन मागीर तो रोखडोच दुसऱ्या जाग्यांचेर वचपाक लागलो आनी आपली भोंवडी ताणें जेजूक परगटून ह्या वेस्टर्न कोस्टान केली. म्हणटच कल्याणपूर तावन कल्याण मुंबय हांगासर पावता म्हणल्यार गोंयांतल्यान गेलो. आनी टायम्स ऑफ इंडिया हाचेर एक रिपोर्ट आसा बरोसो. आमच्या गोंयांत 2 इगर्जो आसात ज्यो बागेवन बार्तोलोमेवाक भेटयल्ल्यो आसात. एक आसा चोडणा शोरांव आनी दुसरी चिकाली. चिकालीचें नांव आहा त्या रिपोर्टान. तशेंच आमचो हिस्टोरियन फादर कॉज्मे म्हणलेलो फादर पिलार फादर, तोय आपणाच्या बरोवपान हें बरोवन दवरता की सांत बार्तोलोमेवाक भेटयल्ल्यो ह्यो 2 इगर्जो आसात. आनी जरूय तो आपली हिस्ट्री बरयता आसतना म्हणटा सांत तोमासाचो खुरीस जो आगासाई म्हणजे आमचे पोलतोडी थंयसर दांडी म्हणटात त्या वाड्यार जो मेळ्ळो. आनीक हाचे वरवीं म्हणलें सेंट थॉमस क्रिस्टियन्स जी पयलें क्रिस्तांवपण जेजू जेन्ना आपल्या आपोस्तलांक धाडटा त्या आपोस्तलां वरवीं हो क्रिस्ती भावार्थ आमच्या भारतांत पावलो, केरला हांगासर पावलो. आनी जाल्यार हांगाय आमच्या गोंयांत पयले क्रिस्तांव म्हणटा ते पुर्तुगेजांनी हाडलेले न्हू, पयलीं त्याहून पयलीं जेजूचो भावार्थ आमकां आयिल्लो अशें म्हणून होय हिस्टोरियन म्हणटा. तशेंच ही खबर बार्तोलोमेवाची जी घडये हिस्टॉरिकली बरयल्ली आमकां मेळना पूण ओरल ट्रेडिशन आसा तातूंतल्यान बार्तोलोमेवूय ह्या वाटेन आयिल्लो अशें जावपाक जाय अशें म्हणून फादर कॉज्मे आमकां सांगता. जाल्यार ह्यो 2 इगर्जो, एक चोडणा आनी एक चिकाली. आतां चिकाली म्हणल्यार सगळे जाणा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च, पूण जें कितें बरयल्लें आसा इतिहासान ती ही इगर्ज सांत बार्तोलोमेवाक भेटयल्ली इगर्ज, ज्या जाग्यार आयज आमी आसा, जें आमी म्हणटा 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ हांगा तावन सुरू जाल्लो. जाल्यार भाव भयणीनो आयज आमी परतून ह्या जाग्यार 400 वर्सांनी जरी तर पावले जाल्यार आमी सुभागी. आनी तें जाल्यार ओशीर वाटेंतल्यान बरो रस्तो ना हिंगा येवपाक. आदीं इगर्ज आसली तेन्ना रस्तो खंयच्यान आसलो हांव नको, तुमकांय खबर आसची ना कित्याक तुमी 400 वर्सां पयलीं आसूंक ना. तुमच्या पुर्वजांनी तुमकां सांगलेलें बोध थोडें आसा अशें दिसता, कित्याक
आमी सोविनीर काडूंक हिस्ट्री जाणा जावपाक सोदता तेन्ना चडशे जाणांक खबर ना. हिंगा केन्ना मिस केल्लें, तुमी हिंगा केन्ना मिसाक येयल्यात तुमी केन्ना हिंगा मिसाक? तुमच्या जिवितांत तरी हिंगा मिस जावंकूच ना. म्हणटच निमणें मिस केन्ना जाल्लें आमी सोदूंक प्रयत्न करताले हांव, तेंय आमकां मेळो ना जालें. कित्याक जाणा आसलेलो कोणूच ना, बरोवनूय कांयच दवरूंक ना. पूण इगोर्ज पडली आनी हिंगा इगोर्ज पडली देखून दर्या लागीं आसा, दर्याचीं लारां केन्नाय वयर चडूंक जाता, हिंगा बांदीत जाल्यार पोत्तून पडटली. ह्यो सगल्यो वस्तू मिसता आदल्या आनी चिंतून दोंगरार व्हेली इगोर्ज, आनी आमकां दोंगरार आतां आमची इगोर्ज आसा. आनी काय बरो आमचो लोगो आसा, तातूंत ज्या कोणें लोगो आमचो चिंतला ताणें बरे भाशेन चिंतला. हीं पावलां सान बार्तोलोमेवाची सान सुरू जावन मागीर अशीं वयर वयतात आनी सान फ्रांसीस शावेराशी पावतात. तींच पावलां सान फ्रांसीस शावेराशी सान पोत्तून गुणोवन आमचे इगोर्जेन आतां जी आमची इगोर्जेची इमारत आसा तातूंत वेता ती दाखयल्या. आनी तातूंतलीं भायर सरून आतां सगल्या संवसाराक वचपाक जाय. ती तुमी आयचीं जीं चिखलेचीं पवित्र सभेचीं वांगडी आसात, आयचीं चिखलेकारां आसात, हीं पावलां तुमचीं. जाल्यार हीं पावलां भायर सरून सान बार्तोलोमेव भाशेन आमी जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. काय बरी वस्त आयज आमकां आमच्या गांवांत पळोवंक मेळटा. जशें कोणोस कातोत्ताना हांवें सांगलां, आयज ज्या शेतान आमी कोणोस कातरला तें एका हिंदू भावाचें, क्रिस्तांवांचें न्हू. आमी वर्साच्या वर्साक आमचीं कांय बरीं शेतां आसात, तातूंत क्रिस्तांवांचीं शेतां, तातूंत आमी कोणोस कातोत्ताले हांव आशिर्वाद घालतले हांव. जाल्यार ही 400 वर्सां मनयता तेन्ना आमकां भाग, आयज आमी जें कोणोस कातरला तें एका हिंदू भावाच्या शेतान कातरलां. दुबाविरेत चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तें शेत रोयतात, पूण शेत तांचें. कितल्या उदारपणान आमी एकामेका बराबर जियेता. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान फकत क्रिस्तांवूच ना, हिंदूय आसात, मुस्लिमूय आसात. म्हणटच हो आमचो भावपणाचो एकचार तातूंत दाखयता. आनी हे पावटीक ह्या कोणसाची स्टोरी काय बरी. आमी सदां चिंत्ताले कोणोस जातलें, कोणोस जातलें, कोणोस जातलें. आनी एक वीक फाटीं आमी तें चिंत्ताले हांव, आतां कितें करया, खंयची आयडिया कितें करया म्हूण चिंत्ता आसतना आमचें कोणोस आयलां हें पळोवपाक आमकां मेळ्ळें. खुशालकाय भोगली. हे कोणसाची सुरवात आसोय जाल्ली. आसोय आमचे कॉनी आहा, आमचो सेरतोर आहा, तेंच्या शेतान झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिस आनी SRI मेथड आमच्या गांवांत एप्लाय करपाक ह्या वर्साक थंय पयलीं रोयलें. हातीन रोवपाचें, मेशीन न्हू. जाल्यार आमी म्हणलें आतां आमी भुरग्यांकूय शिकोवया. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हणपाक लागले भुरग्यांक आपोवया, रेजिना मुंदीचे स्कुलांतल्या भुरग्यांक आपोवया, नेवी स्कुलाच्या भुरग्यांक आपोवया, सेंट एंड्रूज तांकां आपोवया, MES कॉलेजीक आपोवया. आनी आमी दिल्ल्या आपोवण्यांक कान दिवन रेजिना मुंदीचीं भुरगीं आयलीं, नेवीचीं स्कुलाचीं भुरगीं आयलीं, MES कॉलेजीचीं हायर सेकंडरीचीं भुरगीं आयलीं आपल्या टिचरी बरोबर. आनी आपल्या हातांनी आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांचे बरोबर तांणी तें शेत रोयलें. आमचो MP पासून कॅप्टन विरियाद फेर्नांडीस आमच्या गांवचो, जाल्यार तोय भुरग्यां बरोबर येवन ताणेंय रोयलें. आनी आयज काय बरीं कोणसां जाल्लीं आमकां दिसती पडटा. चोयल्या तुमी सगल्यांनी न्हू, काय बरीं कोणसां जीं आयज उठोन येयल्यां त्या भुरग्यांच्या हातांचो वावर, भुरग्यांनी हातांनी रोयिल्लें हें कोणोस आयज आमी कातरलां. हो आमचो भावार्थ. आयज थंय तावन जरी तर आयला जाल्यार हें पयलें कोणोस कातोत्ता आसतना म्हाका अभिमान भोगलो. कित्याक हांव शेतकामती, म्हजी मामी आहा आयज हिंगा शेतकामती, तिच्या हातांतल्यान हांव शिकलोलो. म्हजो डॅडी स्वर्गार आसा, शेतकार, आनी तांच्या शेतकारांच्या हातांतल्यान हांव वाडलां. आनी हांवें जें म्हज्या घरा लागीं शिकलां, म्हज्या घोराब्यान शिकलां, तें आयज ह्या गांवांत हें शेतकामत मुखार व्हरपाक फावो जालें तेन्ना हें कोणोस भुरग्यांनी रोयलोलें आयज हांवें कातरलें देखून म्हाका बरें दिसलें. तर भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकलां. ह्या देवाच्या उतराचेर आयज हांव बारीकसाणेन नदर घालिना, पूण जेजून जे शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां, बारीक रस्तो, ओशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरात. आनी आमकां तो ओशीर रस्तो म्हणलो तो आयज समजलो. हाच्याहून ओशीर आसलो हो रस्तो, तो मातसो आतां रूंद केला. जायतो वावर हांगासर जाला ह्या गेल्ल्या 1 म्हयन्यान.
ओगेपणान सगलो वावर आमकां कांयच खबर ना, भायर कांय दिसती पडना रस्त्यार, हांगासर भितर दर्याचे देगेर काय बरो वावर जाला. ही सगळी आमकां तयारी करून आमची ही इमारत धाकटीशी दिसता, केन्ना पडटली काय काबार जातली काय, येता त्या वर्साक मोडटलें काय, अशें जायत्या जाणांक दिसतलें. पडटलें तें 400 वर्सां उबें आहा, जाल्यार आतां हें तें उबें आसतलें. तरी आसतना जे भाशेन आमी मुखार वेता, आमच्या भावार्थाची याद दिसती, एक उगडास सुरवातेच्या उतरांत म्हणलां आयज याद दिसती. ही याद दिसती आमकां सदांच हांगासर उरता तेन्ना हें भावार्थाचें देणें जावं दी आमकां. ओंटी सांबाळपाक न्हू, पूण आमचो भावार्थ सांबाळपाक आनी बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन हांगा आसलेल्या सगल्यांचेर तो एक शेतकामती म्हणल्यार जाता. जाल्यार ताच्या आशिर्वादान आमच्या चिखलेच्या गांवांत जायतें उत्पादन जावं, जी आमी शेतां सोडलेलीं आसा, आमच्या भाटांनी वावर करूंक जाता हे भाशेन आनी रोवपाक जाता. हो वावर जरी तर आमी सोडलेलो आसा जाल्यार बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन आमी तो सुरू करूंक, मुखार वचूंक, सरकाराच्यो जायत्यो सवलती आसात, स्किम्स आसात, त्यो शिकूंक. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसात, तीं भुरगीं शिकतात ह्यो कसल्यो कसल्यो स्किम्स आसात, आमच्या लोकां पासत कसल्यो हाडूंक जाता, कम्युनिटी फार्मींग कशे भाशेन करूंक जाता, हें सगळें आतां शिकून सवका सवका जायतें इम्प्लिमेंटेशन जालां हें गेल्ल्या 3 वर्सांनी. आतां हाचे मुखारूय जातलें. जे कोण शेतकामती न्हू ते शेतकामती जाल्यात, जाल्यार तुमचेय मदलीं जायतीं जाणां कडेन आसतलें आमी शेतकामती न्हू, आमचे कडेन शेत ना अशें घडये म्हणूंक पावत जाल्यार ह्या भुरग्यां कडलीं, ह्या तरणाट्यां कडलीं आमी शिकुया. कोण शेतकामती न्हू ते, पूण तरी आसतना आयज ते चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हणल्यार सगळ्याक फेमस जाल्ले आसा. कित्याक तांणी शेतान वचून काम केलां, दुसऱ्यांचो आदार घेतला. जे आमचे शेतकामती आसात आमचे चिखलेचे गांवचे, तांचो आदार घेतला. म्हणजे जे भाशेन बार्तोलोमेव आपणा लागीं आसलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक गेलो, ते भाशेन आमचीं शेतकारां जीं आसा आमच्या गांवचीं, तांणी ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक शिकोवपाक प्रयत्न केला. आनी हाचे मुखार आनिकूय करतले. आमी जरी तर इस्कॉलांनी कॉलेजीन बीन भितर पावले आतां, तांकांय बीन ही रूच दिवपाक, जाल्यार फुडें करचो वावर जायतो आसा. हो बेश्टो शेताचो वावर न्हू, पूण हो भावार्थाचो वावर. तातूंतल्यान आमी एकामेकाक जेजू दिवया. आनी आयज आमचीं दोतोनीचीं भुरगीं काय बरीं आयज तीं आमकां गायोन करतात. आयज दोतोनीचीं भुरगीं हांगा आसात, तीं आयज शिकतलीं हांगासर कितें आहा तें हिस्ट्री थोडीशी. हें करता आसतना भाव भयणीनो, आमकां आयच्या दिसाक ही कृपा मागुया आनी आमी जण एकलो आमचो भावार्थ उमेदीन भावार्थान दुसऱ्या वांगडा, जीं कोण क्रिस्तांव न्हय तांच्याय वांगडा बाराबोर हो भावार्थ आमी जियेतल्या आनी पसरायतल्या म्हूण आयज देवाक आमी भास दिवया. आनी हे भेटवणीन आयज आमची जण एकल्याची भेटवणी करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंगवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रूसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या आत्मीक गोळ्यांनी पोरचेक बरी शिकवण दिवन, अचूक जाल्ल्यांक वेगळून, प्रश्नाक सांपडलेल्यांक आयकून, दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण बरवासो दिवन, पोरचेक बरे गोवळी ते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान आनी पयशांक लागून धर्तरेचेर आनी पर्यावरणाचेर अत्याचार करचे सोडून सृश्टी सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा आनी जाणवाय मागुया. आमच्या जण एकले पासत मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो मोग सगल्या वेळार आनी सगल्या सुवातांचेर अणभवूंक आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी बरवशान जेवंक दुसऱ्या सगळे मोग संतोश वांटूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. तरणाट्या जाणट्या पिढीत आसले पासत मागुया. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमच्या तरणाट्या जाणट्या पिढीत आसलेल्यांक आमी बरवासो दिवन आमची भेट आनी सेवे वरवीं घडटा तो आदार दिवन तांचे जिवितांत संतोश दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या भाग्योन बार्तोलिमेव हाची परब करूंक आदार दितल्या पासत मागुया. आमच्या कॉन्फ्रेरिया भाव भयणांक तशेंच वेगवेगळे तरेन आदार दितल्यांक हो जागो तयार करूंक येयलोल्या वावरड्यांक कुडी आत्म्याची सुबा देण्यांनी तशेंच भावार्थ बरवशान बर म्हूण देवा लागीं मागुया. खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या मुखार दवरलेली तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पवित्र पुस्तक आनी सुरी. बागिवोन बार्थोलोमेवचे इमाजीचेर नदर घातल्यार आमकां दोन खुणां दिश्टी पडटात. ताच्या मागण्याचें पुस्तक आनी सुरी जी खुणायतात ताचो मिशनरी वावर आनी ताचें मार्तीरपण. ह्या भक्ताच्या आदारान पवित्र पुस्तक जावंक आमकां पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोर साथ जिवितांत येतल्या सर्व कालोक पयस करूंक आनी बरवशान वाडूंक आमचे आवडे बापाक उबारुया. वावराची हातयारां. ही हातयारां खुणायतात आमच्या शेतकामती भावा भयणाचो कोश्टी वावर, जांचे वरवीं आमकां आमचें जेवण खाण मेळटा. ही खुणां याज्ञीक भावाच्या हातांत घालतना सगळ्या संवसाराच्या शेतकारां पासत फावो ती शक्ती
गोठाय भलायकी तांचो वावर फलादीक जावंक फावो तो पावस वत वारो जांचे वरवीं बरी पीक तांकां मेळूंक आमचे आवंडे बापाक उबारुया. कोणोस आनी फळां. आमच्या शेतां भाटांनी कोश्टी वावरां वरवीं उत्पन्न केल्लीं हीं दानां आमी आर्गां दिवन दिनवाशी मोनान बापाक उबारतांव. आमचे शेतां भाटां हिरवीं आनी जिवाळ सांबाळूंक आमचो वावर बापाक ह्या दानां वरवीं भेटोवया. उंडो आनी सोरो. दर मिसाचे बेटेंत उंडो आनी सोरो जेजूचे मांस रगत खुणायतात आनी जेजू दर मिसांत आपल्याकूच मोडून दिता आनी आमचें आत्मीक खाण जाता. हेच पोरी आमी एकामेकाचो मोग करून आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी एकामेकाक बोल जावंक आनी आमच्या गोरेब्यांनी आनी समुदायांत मोगाचे आनी एकचाराचे संबोवन सांबाळूंक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमकांच बापाक ह्या खुणे वरवीं भेटोवया. गायन घेऊया C13 पेज नंबर 33 C13. हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा,
जेजून कुर्सार सगल्या मनशांचे सोडवणे पासत अगणित मोगान केल्ले आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी पासत जेजू सांगता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विणवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुट पर गुटुया. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खरीत भाशेन ह्या फिरगोचेन जिवन गेल्ल्या 400 वर्सांचो भावार जिवन सोंपून गेल्ल्यांची सगळ्यांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन बार्तोलोम्यो आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सुभागी आमी कित्याक आमचो भावार जिवंक आनी हो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक आमकां फावो जाला आनी बागयोन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आयज आमी ह्या जाग्यार जेन्ना जमल्या आमकां सगल्यांक आमची 400 वर्सांचो भावार्थ फुडें व्हरूंक फावो तितली कृपा दी आनी आमचे वरवीं जायते जाणांक सोडवणदार जेजू क्रिस्त फावो जावंक मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगलीं आमचे हात जोडून बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
Jesuच्या पासकान वाटो कोराराक कापून मरो या मेजाच्या बघेल्या या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मोग इतमेन आशिल्लो ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मायमो इतमेन आशिल्लो ताचो मोग इतमेन आशिल्लो आतां कांयच आमी मोता
सुमी म्हणटा जशें म्हज्या बापान म्हाका एक राज नेमून दवरला तशें हांवूय तुमकां एक राज नेमता. तुमी म्हज्या राजान म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्या. प्रार्थुया. देवा सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञांक पाळो दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. मोगाळ भयणी भावानो, पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतला आनी आतां निमाणो आशिर्वाद घेवचे आदीं कुशाल आनी दिनवाशी मोनान तुमचे उपकार आठोवंक हो सोयेक घेता. 400 वर्सांनी बागयोंत बार्तोलोमेवाक भेटयलेले इगोर्जे यादिस्ती मोदें पवित्र मिसाची भेटोवंक देवाचें उतर पोरगोटलां आमच्या पादविकार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. तेच परी आमच्या सांगाता आसा फादर फ्रांसीस. व्हडा संतोशान आमी तुमचो आभार मानता. आमचे वेदी सेवकांक गायन मंडळांक अभिमान शाबासकी दिता. ल्हानशा सुपुल्ल्या भुरग्यांचो हो आमचो गायन मंडळ सांत बार्तोलोमेवाक भेटयलेलें गायन ती आतां ह्या मिसा उपरांत गायतली. आमच्या रोमनांक तांकां बरो सावंड तेणें तयार केल्लो. मिसाची भेट लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां आदार कोतेल्या नाताल्या नुनीस आमच्या दिनवास. फाब्रिका दे इग्रेजा कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांक क्लॉस्टर कामल सिस्टर्स तशेंच विलेज पंचायत ऑफ चिकालीम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हो जागो नितोल करूंक आदार दितल्यांक वावराड्यांक आमी दिनवाशी. जायतीं आमची फिरगोसकांनी परदेसांत तशेंच गांवगारा आसलेल्यांनी उदार मोनान आमकां आदार केला. आमी उपकारी मोनान बागयोन बार्तोलोमेवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. आमकां आपलो वेळ सांगात सुचोवण्यो मार्गदर्शन दिवंक अदीक बोरवाशान लिवून संतोश वांटूंक उबार दितल्या आमच्या पादविकार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा तुमकां आमच्या सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं. भाव भयणीनो, इतिहासीक दीस हो आनी ह्या इतिहासाचे आमी भागी. आनी ह्या इतिहासाची एक पान म्हणल्यार जायत्या वर्सांनी कितल्या ती खबर ना ह्या जाग्यार एक पवित्र सभा कशी आमी ही मिसाची भेट सांत बार्तोलोमेवाचे मानांक भेटयल्या. देखून तुमकां सगल्यांक ह्या वर्साक तुमी तुमचो भावार्थ जियेतात देखून तुमकां शाबासकी. आनी आयज तुमी तुमचो वेळ काडून आनीक पावस कुशीन दवरून आनी हेर सगळें कुशीन दवरून हांगा आयलीं देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. जण एकल्याची नांवां घेवन हांव कोणाक आतां देव बरें करूं म्हणना, पूण जी कमिटी आमी घातलेली चल वसात करात तांणी पोट तिडकीन हांगासर काम केलां. आनीक हें जें आयज दिसता तशें दिसपाक तांणी खूब आपले दीस आनी रातभर मेहनत केल्या. देखून तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. खेरीत एक नांव घेता. हें सगलें करपाक आमकां सुजीत कुमार हो शेड फॅब्रिकेटर हो फॅब्रिकेट करपाक थोडेच चड दीस घेवंक ना आनी बेगीन बेगीन आमच्या गरजे प्रमाणे हो शेड आमकां तेणें बांदून दिलो. देखून ताका आमी दिनवासता. तशेंच हांगासर धाकटो असो एक JCB हाडलेलो. व्हडलो JCB येवपाक वाट ना कित्याक अशीर वाट. ते अशीर वाटेंतल्यान एक अशीर JCB हाडलेलो आनीक बरे भाशेन हो वावर केला.
पवन विश्वजीत ताका आमचे दिनवास तांची नांवां आयज करीत भाशेन घेता कित्याक हें करपाक आमचो भावार्थ आमी हांगासर जेन्ना राखूंक सोदता तेन्ना हे आमचे भाव मुखार सरून आमकां तांणी आदार केला देखून तांचे आमी दिनवास मनयता. तशेंच शशिकांत उसगांवकर जाच्या शेतान आयज आमी आमचें कोणोस कातुरला तांकांय आनी ताचे बरोबर हे सगळे जे शेतकार आसात चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांकां तांणी आपली जमीन चल तरणाट्यान रोयात म्हूण उदारपणान दिल्या तांकांय खेरीत भाशेन हांव सगल्यांक तांची नांवां घेनासतना त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कॉन्फ्रारीक खेरीत भाशेन दिनवास ही वर्सावळीची पद्दत. तशेंच आदीं तावन ज्यो जायत्यो वस्तू करून आयल्यात त्यो जायत्यो बदलल्यात आनी हें बदलपाक तांणी आपलें उक्तें मन दाखयलां. जे गांवकार आसात आमच्या गांवचे तांणी आपलें उक्तें मन दाखयलां की त्यो आदल्यो वस्तू आमी घेवन सगल्यांक दुसऱ्यांक कुशीन काडपाक न्हू पूण सगल्यांक बाराबर घेवपाक. देखून तांचेंय मन आमी ओळखून घेता आनी तांकांय शाबासकी दिता कित्याक ही समोरमणी सगल्यांची जावचे पासत तांणी जो भार घेतला त्या पासत आमच्या सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या भावांक भयणांक आमचे दिनवास. आमच्या फाब्रिकाची कमिटी आदली कमिटीची आतां भायर सरल्या तशेंच आतां तांचे बरोबर नवी कमिटी पूण ही आमची आतां आदली कमिटी जी भायर सरता भायर सरचे पयलीं जायतो वावर आमकां करून दवरला तातूंतलो एक वावर होय बीन जाल्यार तांकां खेरीत आमचे दिनवास आनी तांच्या वावराचेर आनी तांच्या मिसावांचेर फुडलें त्या मिसावांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आमचे दिनवास सगळ्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक MES कॉलेज तशेंच आमचे रेजिना मुंदी भुरगीं आनी आमचे नेवी स्कूल हातूंतलीं भुरगीं आनी टिचर्स जीं शेत रोवपाक आमचे बराबर आयिल्लीं आनीक तांच्या हातांचो फोड आयज आमकां मेळ्ळा. झोनल एग्रीकल्चरल ऑफीस मर्मुगांव हांकांय आमचे दिनवास. आमचो गांवचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस सावथ गोवाचो MP ताकाय आमचे दिनवास आनीक पंचायतीक आमचे खेरीत दिनवास कित्याक हो सगळो वावर आमी करता आसतना आमचे विलेज पंचायत चिकाली तांणी आमकां खेरीत हो आपलो सहकार दिला. जायत्यो वस्तू करपाक जाय चल फुडें वचात म्हूण आमकां एक बरें उतर दिलां. ह्या पासत आमचे विलेज पंचायत चिकाली हांकां आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. तातूंत आमचो रोमन वाज ह्या वाड्याचो तुगे मरे वाडो ह्या वाड्याचो पंच मेंबर तशेंच त्या वाटेन त्या वाड्याचो वयलो आमचो बाब शिकीत दोगूय जाणांनी पोट तिडकीन हो सगळो वावर करपाक बरे भाशेन कॉर्डिनेट केला आख्खे पंचायती बरोबर. तांकांय आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी हो वावर करूंक मुखार सरले देखून ना जाल्यार हो येदो व्हडलो वावर आमच्यान करूंक जावचो ना. तर तुमच्या सहकारा वरवीं आमच्यान हो वावर करूंक जाता आनी हो वावर करपाक तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी आपली देणगी दिल्या. आमची जी कमिटी काडलेली सुरू केला तेन्ना फादर पयशे खुंयसान येतले अशें म्हणटालीं न्हू रोजिता. आनी मागीर रोजिता सांगलेलें रोजिता जरी तर तुमी देवा पासत आनी सान बार्तोलोमेवा पासत आनी आमच्या भावार्था पासत हो वावर करता पयशांचें चिंतनाका वसा करा. आनी तांणी केलें आनी ती कोत्ता आसतना तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी उदारपणान आपली देणगी दिल्या. एकल्यान दिल्यात 50,000 एक दोन तीग जाणांनी दिल्यात 10,000. सेंट एंटनी समुदाय जिना तांणी आपले एकठांय करून दिल्यात 17,000. एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 5,000 आनी आनीक एक बऱ्या देखणारान 3,000. तशेंच रेजिना मुंदी तांणी सॅक्टरान आपलो जो वावर आपलो प्रोग्राम केल्लो तातूंतलो आपलो जो फायदो उरलेलो तोय ह्या वावराक भेटयला. तांकांय आमचे दिनवास. आनी आनीकूय घोडे जायतीं जाणां तुमी हाचे मुखार आतां हिंगासर आनीकूय बरे भाशेन करपाक आदार दितलीं आदी फुडेंच सान बार्तोलोमेवाचे मजतीन आनी ताचे कृपेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या शिकपाचेर तुमच्या बिझनसाचेर आनी तुमच्या भावार्थाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमचे दिनवास चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांकांय कित्याक हो आपलो वावर करूंक ह्या वावरांतल्यान आमच्या गांवांत एक नवी उमेद हाडपाक तांणी वावर केला. थोडीं जाणां आसत पूण
फाटीं फुडें पळय नासतना येतात तांकां आमचे दिनवास आनी तांकां आदार करपाक आमचे थोडे भाव मुखार सरलेले आसात. सोमेश, मागीर इस्मायल आनी आतां आनीक एकलो मनोज आयला. मनोज आनी प्रियंका तांचे बरोबर काम करतात. तशेंच आमचे कॅनट आनीक फ्रांसीस टॅलिस हांचें नांव खेरीत भाशेन घेता. ह्या भुरग्यांक, ह्या तरणाट्यांक एक उत्तेजन दिवपाक, उमेद दिवपाक ते तांचे बरोबर येवन आपूण काम करतात. तशेंच आमचे शेतकामती जे आसात सगळे, त्या शेतकामत्यांक आमचे दिनवास. हे फ्लॅग जे तयार केल्यात, बरे आयज तुमी फ्लॅग घेवन येयल्यात. हे तयार करूंक जाणी भार घेतला तांकांय आमचे दिनवास. आनी हे फ्लॅग घेवन सांजेर जरी तर तुमी येयले जाल्यार तुमकां तरणाट्यांनी 10 पॉयंट एक्स्ट्रा दिता म्हूण सांगल्या. हे ते पोस्टरांचेर घालूंक ना, पूण सगळ्या फिरगोज गोवळीक सभेच्या वांगड्यांनी मातशें चोत्राय धरची. तुमचो समुदायाचो फ्लॅग सांजेर जेन्ना आमचो कार्यक्रम जाता तेन्ना तुमचो फ्लॅग घेवन येयत जाल्यार तुमचो फ्लॅग पडल्या उपरांत 10 मार्क्स बोनस आहा. म्हणटच फ्लॅग घेवन बरे भाशेन येयात. सांजेर आमची कार्यावळ सुरू जाता 3:30 वाजता. आमी मातशें बेगीन येवया. आमचो तो स्टँडर्ड टायम धरीत जाल्यार निमणी चॅम्पियनशीप घेता तेन्ना फोटो काडकान काडपाक पडटा. गेल्ल्या वर्साक फोटो काडलेलो तेजेर दिसती पडना मागीर सगळीं सारकीं. तर ही सॅक्टर वायज चॅम्पियनशीप आयज आहा. बरी सगळीं नेटान बराबर उमेदीन येयात आनी ट्रॉफी, रोलिंग ट्रॉफी आसा ती घेवन वसात. 2 वर्सां जालीं. पयल्या वर्साक देवस्वा जिखलेले, दुसऱ्या वर्साक नाकेलीन तांकां सायड मारली. आतां ह्या वर्साक कोण सायड मारता तो चोवपाक जायो. म्हणटच सॅक्टर वायज तुमी करपाक ह्या कार्यक्रमान भाग घेवंक येता तेन्ना फ्लॅगाक 10 पॉयंट्स मेळटले. तशेंच तुमचे मदलीं कितलीं जाणां येतात तीं 4 वरांचेर हूंय मेजतलीं. 4 वरांचेर मेजतलीं. 3:30 वाजता कॉमेस जाता, एक्टिविटी सुरू जातली. पूण 4 वाजता मेजपाची एक्टिविटी आहा. तुमच्या समुदायांतलीं कितलीं जाण येयल्यांत तीं. म्हणटच तुमचो फ्लॅग घेवन सगळीं त्या समुदायाची, त्या सॅक्टराची वांगडी आसात तांणी त्या फ्लॅगा कडेन रावचें तुमच्या सॅक्टरांनी. आमची तरणाटी तुमकां मेजतलीं. जितलीं चड येतात तितलो चड पॉयंट्स मेळपाचे आहा. बोनस पॉयंट्स कितले आहा? ऑर्गनायजर्स 1 मनशा फाटल्यान 1 पॉयंट दवरला दिसता म्हाका. हांव सारको नको, पूण सगळीं तुमी येता तांकां ते भाशेन पॉयंट्स आहा. आनी प्लस ज्यो वेगवेगळ्यो गेम्स आहा तितून पॉयंट्स आहा. म्हणटच येयात. तशेंच आमचे चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हो वर्सावळीचो नाल्लांचो खेळ. नाल्ल फोडटा ताका आनी कोण लास्ट आपणाचो नाल्ल सांबाळटा ताका प्रायज मेळपाचो आहा. हे गेमीन तुमी वांटो घेवपाक आयज सांजेर उमेदीन येवचें. येता आसतना एक चोत्राय दवरपाक मागल्या. तुमची मोटरां वयर हाडना जावपाक. आयज सकाळीं वयर दवरपाक लागलेलीं, कित्याक मदेंच आवाज येयला आमकां. एक कोण तरी VIP गेला, देखून रस्त्यार दवरनाका म्हूण आमकां आमच्या ट्रॅफीक पुलिसान मागलोलें. तर आतां सांजेर येता आसतना तुमचीं मोटरां वयर हाडची न्हू. थिंगा आमकां ह्यो गेम्स करपाक जागो जायो. सकयल तुमी तुमची मोटरां दवरची जाता ते भाशेन, बरे भाशेन मांडावळीन. जाता जाल्यार मोटरां घेनासतना चलोन येयत जाल्यार आनीक बरें. ना जाल्यार तुमी बराबर कार पूल करून येयत जाल्यार मोटरां थोडीं पावतलीं हिंगा. सगल्यांनी आपली मोटरां हाडपाक गरज ना. आनी आयज राती हांवें मॅसेज घातलेली, तुमी जायतीं जाणां चलोन येयल्यान मोटरां घेयनासतना तुमकां शाबासकी. हेच भाशेन जायते फावटी मिसाक पासून चलोन येयात, हेल्दी उरतलीं. हें करपाक आमी भार घेवया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 32,390 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 4,060 रुपया. सगळे मेळून 36,450 रुपया. 15 ऑगस्ट तुमचें दान जालें 16,606.05 रुपया. हें कलेक्शन करीत भाशेन दामावांच्या मिसावांक वेता. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भावा भयणांक दिनवास. आमच्या भुरग्यांक खेरीत दिनवास. आनी दोतोनीचीं भुरगीं आयज तांकां दोतोन हिंगाच जातली आनी काबार जातली. म्हणटच सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक, आमच्या संदेशकारांक तुमी बरे भाशेन तुमच्या भुरग्यांक हाडल्यान देखून तुमकांय आमचे दिनवास आनी शाबासकी. मातशें चोत्राय धरची. आतां आमची नोवेनां सुरू जातात मोंत सायबिणीची.
29 तारखेर शुक्रार सकाळीं 7 वाजताच्या मिसाचेर माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 30 तारखेर तावन सोनवारा दिसा तावन आमची नोवेना सुरू जातात. 5:15 वाजता तेर्स, मीस आनी फुलांचें पुरसांव. तुमी सॅक्टर वायज जेन्ना मांडावळ करता तुमची दानां तुमच्या सॅक्टर आसा त्या दिसाक तुमी भेटोवंक हाडचीं. ह्या वर्साक 8 तारखेर जेन्ना आमचे मदर्स डे आनी सायबिणीचें फेस्त जाता तेन्ना भुरग्यांक खेरीत भाशेन आंज बोडवे कशें न्हेसपाक उलो मारलेलो आसा. गेल्ल्या वर्साक त्यो धाकट्यो धाकट्यो सायबिणी जाल्ल्यो उगडास आहा, तर ह्या वर्साक आंज बोडवे जातले. जायते आंज बोडवे आहा, त्या आंज बोडव्यांची शिकवण आमी घेवपाक जाय. तर तुमच्या भुरग्यांक कोणाक आंज बोडवे जावपाक खुशी आसा, आवय बापायक तुमकां कोणाक तुमच्या भुरग्यांक आंज बोडवे न्हेसोवपाक खुशी आसा, 8 तारखेर फेस्ताच्या दिसा तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवचीं, नाजाल्यार लेजन ऑफ मॅरी हांच्या वांगड्या लागीं दिवची म्हूण तुमचे लागीं मागता. तशेंच ह्या फेस्ताक आमकां आमचे मदें सुय आसा आमच्या भुरग्यांक कितेंय बरेंशें दिवपाक. तुमचीं दानां तुमी कितें दिवपाक सोदतात तीं सगलीं आमची लिजन ऑफ मॅरी हो पंगड सगळी मांडावळ करतलो. तर तुमचो आदार, दुडवांचो आदार वो तुमी कसल्यो वस्तू दिवंक सोदतात जाल्यार पासून त्यो तुमी तांचे लागीं दिवची. तांणी मागलां 6 तारखेर मेरेन तुमी दीत जाल्यार तांकां सगळी मांडावळ करूंक बऱ्याक पडटलें. 8 तारखेर तयार जावं म्हणटच तुमची देणगी 6 तारीख मेरेन आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी हाडून दिवची. तशेंच 8 तारखेर फ्लावर बास्केट डेकोरेशन हें प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन आसतलें. 4:45 वाजता आदीं तुमी तुमची बास्केट हाडून दवरपाक जाय. 29 सकाळीं 8 वाजता खेरीत मीस प्लातिला रेजिना कुतिनो हाच्या 1 वर्साच्या उगडासाक. समुदायाची जमात 27 मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिडन्सी सावियोला फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 6:30 वाजता. सगळीं उबी रावया. आतां समोरमणी जाल्या उपरांत आमची फेस्ताची तयारी धाकटीशी एक पिवप आनी एक खावप तयार केल्लें आसा. तातूंत सगल्यांनी आमी उमेदीन वांटो घेवचो. खेरीत आशिर्वाद ह्या परबेचो आयज आमी घेतले. तुमकां जें कितें जाय मागूंक आयज पयले फावटी आमी सान बार्तोलोमेवाच्या पांयांशी जायत्या वर्सांनी पयले फावटी हांगासर पावलेलीं आसात जाल्यार तुमचें मन तुमचीं इंतेसांवां जीं आसात भावार्थान मागात मेळटलें. भावार्थान मागात तुमकां कितें जाय तें कसलो आशिर्वाद तुका तुज्या कुटुंबाक तुज्या गांवांक तुज्या राज्या पासत माग. आमचे पॉलिटिशियन्स आसात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी हो आशिर्वाद हांगा आसात तांकां आनी तुमच्या नांवान जीं कोण आयज हांगासर पावूंक ना आनी जांचे पासत तुमी ह्या वेळार मागतात तांचे पासत हो आशिर्वाद घेवया. आमचो जबाब दर एका आशिर्वादाक व्हडल्यान आमेन जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोरान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या. भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फोडवंत सांदे करूं. आमेन. धर्मदुतांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगल्या मनशां मुखार तुमी जेजूक गवाय दिवंक पावूं. आमेन. भाग्योन बार्तोलोमेव धर्मदुताचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. ताच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वयता आसतना आतां तुमी एक काम करप. आयज हॅपी तुमी हिंगा येवपाक हय फादर. बरें दिसलां जिवाक. जायते फावटी येयात
आनी येता आसतना हिंगा कदेलां ना, शेड आहा. तुमकां बसपाक जाय जाल्यार कदेल घेवन येवपाचें आनी बसपाचें. आनी हिंगा हाडटा ती कदेलां परतून व्हरपाचीं. आयज तुमी बसल्यांत तीं कदेलां. चाव हिंगा आहा. चाव पिवन मागीर कदेलां व्हरपाचीं. पयलीं चाव पियाय, स्नॅक्स बीन घे आनी वयता आसतना तुमी बसलेलें आसा तें कदेल त्या वाटेन सावन भायर वचोन लुईसाच्या घरा कडेन दवरपाचीं. ओके, बरें. आमचो आसीस येयला सांगपाक. येद्दी व्हडली समरमणी जाली आनी आमी फोटो काडूंक ना. देखून जाता ते भाशेन सगल्यांनी ह्या वाटेन येवचें आनी पयलो फोटो काडचो आनी मागीर खावपाक पिवपाक वचपाचें न्हू. तर मागता सगल्यांनी आमचें गीत हय कांतार चलता आसतना मातशें मूव जावन आमकां दाखयता ते भाशेन बरे भाशेन उबी रावया आनी फोटो काडूंक तयार जावया.